तांच्यांनी विशय दवरलो आसा पोस्ट पेंटींग कॉम्पिटिशनान की कॉन्झ्युमर रायट्स ऑफ कॉन्झ्युमर्स म्हणजे ग्राहकांचे जे रायट्स आसा ताजेर तांच्यांनी पोस्ट करपाचो टायम लिमिट्स तांकां दिल्लो जवळ जवळ 2.5 तास. तो ह्या 2.5 तासा भितर तांकां हो पोस्टर्स कंप्लीट करपाचें आशिल्लें. सो ताच्या भितर जवळ जवळ 17 गट हातूंत सहभागी जाल्ले. बऱ्यापैकी आशिल्ले, बऱ्यापैकी सगळ्यांनी प्रेजेंटेशन केलां, प्रस्तुती केला. थीम जायत्या जाणांनी बऱ्या तरेन प्रस्तूत करपाचो प्रयत्न केलो. तशाच बरोबर पोस्टराची हेडलायन्स ताच्या बरोबर जो सब्जेक्ट विशय आसा ताचो कॉन्सेप्ट आसा तो पावोवपाचो प्रयत्न भुरग्यांनी बऱ्या तरेन केल्लो आसा. तशेंच चित्राचो अभाव कांय कडेन जाणवलो, पण ओवरऑल प्रेजेंटेशन हें बरें जाल्लें आसा आनी एक तरेन सक्सेसफूल अशें हांव म्हणूं शकता. विशय जो आहा तो असो विशय म्हणलो जाल्यार ग्राहका पर्यंत आयज खरें पळोवपाक गेल्यार कॉन्झ्युमर रायट्स हाची सामकी गरज आसा. आमी खेडेपाक गांवांनी पळयलें जाल्यार हाचो सामको मॅसेजीस ह्यो पावल्ल्यो ना. पावपाक जाय, गांवांनी तांकां जागृताय जावपाक जाय. कारण आमी जेन्ना म्हणटात जागो ग्राहक जागो, ही जागृताय गांवांनी पावपाक जाय. गांवान अजून पावल्ली ना तितके प्रमाणान. तांकां स्वताचे सुद्दां रायट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, रायट टू जे कितें आसा ताच्या भितर तर ते तांकां खबर ना. रायट टू इन्फॉर्मेशन आसूं, रायट टू नो द प्रायस एन वॉट एवर, तांच्या बद्दल तांकां सामकी म्हायती मेळिल्ली ना. ह्या विद्यार्थ्यांनी चित्रांतल्यान थ्रू कळलें. अशें आनी पोस्टर जेन्ना आमी म्हणटात, पोस्टर कॉम्पिटिशन जेन्ना म्हणटात, तर तातूंत कितें आसता की कमी पोस्टराचेर सदांच हें आसता की कमी हातूंत मॅसेज पावोवप, चड भर करप नासता. सगळ्यान इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार तातूंत मॅसेजी पावोवप कॉन्झ्युमरा बाबतींत. म्हणजे म्हजे रायट्स कितें आसा, ताका सपोर्टींग कितें आसतात तर इमेजीस फॉर्म्स आसतात, ताच्या सपोर्टींग कितें आसतात तर टॅक्स्ट आसता जेका आमी टायपोग्राफी म्हणटात. आनी कितल्या प्रमाणात दवरचो आनी कमी कितल्या प्रमाणात दवरचें हें सामकें गरजेचें आसता. We hear many times that ripening of mangoes, then bananas, we like attractive colors and we go for the attractive color, yellow fully mango, then ripen. But how they are ripen? By chemical treatment. Are we aware what we are eating is a poison? Many times godowns of it is FDA just inspects and then finds out that it is ripened by chemical treatment and they destroy. But who is responsible finally? We all.